Lia, Ergan to Kajisu, my man to Kajo, Glav to Kajisu, one then to Kajisu, Waipa to Kajisu, Aradan to Kajisu, Naman to Kajis, Pranam to Kajisu. Praise the Lord. Papa Che Putacha and Bovitat Meche, Navi, Amen. I just said there was Utaram Kavozala, Matevaso, one jail, Visani Ek Adde, Waka Visani Tinton, Visani Satmanasar. Matthew chapter 21, verses 23 to 27. जिस उपरत्यान देवळान भितर सरन शिकोवन दिवनासता प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मालगडे ताचे वरवीं ताचे सर्सीन येवन विचारी लागले खंयच्या अधिकारान हें सगळें तूं करताय आनी कोण तुका तो हो अधिकार दिला कोणें तुका हो अधिकार दिला जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हांव तुमकां एक सवाल करतां ताका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें तुमकां सांगीन जुवांचें स्नान खंय तावन आयलें देवा तावन की मनशा तावन तेवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले आमी कितें म्हणचें देवा तावन म्हूण जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सत म्हणलो ना म्हूण तो विचारतलो पूण मनशा तावन म्हणून जाल्यार लोक कितें करता कोण ना म्हणून आमकां भें दिसता कित्याक सक्कडी जुवांक प्रवादी म्हणून मानतात देखून जेजूक जाप दिवन आमी न्हय नांव म्हणालें तें तेवळ पेद्र जेजून तांकां सांगलें तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें हांव तुमकां सांगिचो ना हे देवाचें उतर आज आमकां फोव जालां हें जुवां बावतिस्ता विशयांत जेजू क्लियर सांगता खंय थावन आयिल्लें ताका पवित्र स्नान देवा तावन गी मनशां तावन गी म्हणून आनी खंडीत आमी जाणाव पवित्र स्नान देवा तावन दिवचें आनी देवानंत पवित्र स्नान दिवचें आनी जुवांचें पवित्र स्नान आनीक विशेष जावन आसा आनी तें पवित्र स्नानाक सवाल जेजू विचारता फरिसांवां कडेन जुदेवां कडेन शास्त्रीं कडेन तांच्या कडेन जाप ना जेजून शिरकावूंक घालूंक जेजूक खंयच्या रितीन शिरकावन घालचें म्हणून एक कुतंत्र्यो हांच्या मतींत आसले आज आमच्या जायत्या मदें आसा एका मनशाक कशें शिरकावन घालचें गी म्हणून कुतंत्र्यो करचे जायते जाणां आसात पूण देव ताच्या सांगत आसल्यार खंयच्यो कुतंत्र्यो कोणाचे कुतंत्र्यो ताचे विरोध चलनात हांगा जेजू विशयांत जेजूनंत तांकां एक सवाल करन जेजू तांची तोंडां ताणें दाबयलीं तांकां जाप दिवंक जालें ना कित्याक देवा तोंड आयलें म्हळ्यार जुवां बावतिस्ता ते पातयेनातले जुवां बावतिस्ता फॉलो करनातले ताचे विरोधूत आसले पुरा आनी लोक सगळे जुवां बावतिस्ता विशयान साक्ष दिताले लोक पुरो जुवां बावतिस्त सांगता आसले तांकां तेंय भंय आसा लोकांचेय भंय आसा आनी जेजू तातूंत खंडीत जावन ताका हर एक क्वेश्चनाक फरिसांवां शास्त्री सारक्या रितीन जाप दिल्ली जेजूचें एक विशेष एक ताचें उतर जावन आसा हर एका संगतींनी तांकांत तो फसयता हर एका उतरांनी ताका पिलात मस्तपटी विचारता तूं जुदेवाचो राय गी जेजू सांगता तुवेंच सांगलें तुका हैराणी कोणाक सांगला म्हणून ताका तो उलटा सवाल पिलाती वगेत रावता जायत्यो संगती जेजूच्या ताची जाणवाय पळोवन लोक पुरा शर्मेताले देखून तांणी म्हळें वो जुजेचो पूत न्ही गी वो मरियेचो पूत न्ही गी हाचे भाव आसात न्ही गे हाचे भयणी आसात न्ही गे अशें विचारलें हे विशयान जेजू विशयांत त्यो पुरो संगती हांगा सांगता देखून जेजू विशेश जावन हीं उतरां आज आमी पळयल्यार गणन पुस्तकांत आयचें तें पयलें वचप थंय सांगता थंय एक प्रवाद्याक इस्रायल परजेचेर शिरप घालूंक आपोवण्यान दितात ताचें नांव जावन आसा हांगा बालाम प्रवाद्याक इस्रायलाच्या परजेचेर शिरप घालूंक म्हणून ताका आपोवन हाडटात पूण तो आपोवन हाडल्या वेळार इस्रायल परजेक आशिर्वाद दिता देखून थंय तो म्हणटा बालाकान म्हणटा तांचेर शिराप घालूंक जायना तुज्यान जायना जाल्यार आशिर्वादी दिनाका न्हय पूण तो आशिर्वाद दिता देव सगळें बदलून सोडटा कोणूय तुमी जर नितीवंत जावन आसात या आमी सगळीं नितीवंत जावन आसा जाल्यार आमचेर कोणें शिराप घाल्यार तो आमकां लागोचो ना कित्याक ते सगळे आशिर्वाद जावन परिवर्तन करूंक जेजूक एकल्याक मात जाता देखून तुज्या जिवितांत आज मस्त जाणां सांगतात म्हाका कोणें मालगड्याचो शिराप तांचो शिराप म्हणून खंय खंय वचून कालें प्रॉब्लेम करून काण घेतात जेजू कुर्सार
मरण पावलो जाल्यार तो म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर सिरापलोलो जाला. म्हजे आनी तुजे सिराप काडचे खातीर, म्हजेर आनी तुजेर पडलेली ख्यास्त काडचे खातीर, म्हजेर आनी तुजेर पडलेले अपराध पुसून काडच्या खातीर, म्हजेर आनी तुजेर आयलेले पिडा शिडाक गूण करच्या खातीर आनी म्हजेर आनी तुजेर आयलेले ख्यास्तीचें फर्मण काडच्या खातीर तो शिरापलोलो जालो. देखून आनी मुखार आमकां शिराप ना. केन्ना शिराप पडटा? जर आमी देवाच्या उतराक विरोध वेता, प्रत्येक जावन नाना त्या रितीची बंब्या पुजा करूंक येता जाल्यार, आमच्या निजा देवाक आमी विरोध वेता जाल्यार तेन्ना मात्र तो कांय शिराप जावन परिवर्तन जातालो. सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय रितीचो शिराप म्हाका आनी तुका लागना. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हजे संगत आनी तुजे संगत आसा. कित्याक आमी भावार्थी लोक आनी जेजूच्या संगत जियोवचे. देखून इस्रायल परजेक आशिर्वाद दिवंक सर्वेस्वरान बरें दिसलां म्हणून बालामाक समजलें. पळया, देखून तो पयलेंचे परी शाकून समजून घेवंक कुशीन गेलो ना. बगार ताणें आरण्याच्या कुशीक आपली दिश्ट घाली आनी ताणें आपले दोळे उबारून आपल्या कुळये प्रमाणे तंबू मारून आसलेल्या इस्रायल लोकांक पळयतच सर्वेस्परसो आत्मताचेर आयलो आनी ताणें कवन सांगलें, बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूर दिश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, देवाचें उतर ऐकतल्यांची दिव्यवाणी, जे श्रद्धाय देखेशें करता तें तो देखता आनी ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचें दर्शन. कितलें सोबीत तुजें तंबू जाकोबा, कितलें सोबीत तुजीं शिबिरां इस्रायला. न्हंयतडीर आसलेल्या उद्याना बरी, सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखा बरी, अशें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी थंय मागिरी मुखार सांगता, आनी 15व्या वाक्यांतावन मुखार अशें सांगता, उपरांत ताणें कवन सांगलें, सर्वेस्पराचें उतर ऐकतल्यांची दिव्यवाणी, जे परमोन्नत जाणा तें तो जाणा, जे श्रद्धाय देखता तें तो देखता, ताच्या उक्त्या दोळ्यान दिसता तें देवाचें दर्शन. हांव ताका पळयतां पूण न्हय आतां, तो म्हाका दिसता पूण न्हय लागीं. बगार जाकोबातावन एक नखेत्र मुखार येतलें, इस्रायलातावन एक बेतकाटी वयर येतली. म्हळ्यार जेजू विशयान प्रवाद करता तो. पळया, क्लियर सांगता हांगा, जाकोबातावन एक नखेत्र मुखार येतलें, इस्रायलातावन एक बेतकाटी वयर येतली. ती पूड करतली मोबाच्या कपालाची आनी शेताच्या पुतांची खट्ट्यांची पूड करतली म्हणटा. कितले प्रवाद केला. पयलेंच गणन पुस्तकांत आमकां त्या बालाम हो प्रवाद करता जेजू विशयांनी आनी सगळें बरें करता. जेजूच्या येण्या खातीर कितल्यागी वर्सांची, हजार वर्सांची तयाराय देवान केल्ली आसा. देखून आज आमी समजून कान घेवया, देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेवया, आमच्या मतीन घेवया आनी जेजूचें खरें येणें ह्या फावटी म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जावं दी, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत जावं दी. इतलें जावन आसा आयच्या दिसा संदेश आनी हें आमी समजून कान घेवन आज आमी जेजू विशयान सवाल करचे नाका. जेजूक सोडवणदार आनी सोमी म्हणून मानून कान घेवया, म्हजो आनी तुजो रक्षक म्हणून मानून कान घेवया. आमकां ह्या संवसारांत आदार दिवचो एकच आमचो मजतदार पवित्र आत्मा आमकां जेजून दिल्लो म्हणून ओपून कान घेवया आनी ताचें खरेपणी आमी आराधन करया, ताची आमी खरेपणी स्तुती करया आनी ताच्या जिवितांत आमी या आनी आमच्या जिवितांत तो येतलो. ते जाल्यार हांव आनी जेजू, तूं आनी जेजू एक जावन ह्या संवसारांत जिवंक शकतले. हेंच जावं दी आमचें मागणें. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमकां शेतां, तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता, श्रीमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो भगवंती मरी देवाचे माये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.